पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गात चोडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुंजबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय हांव स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय हांव स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय हांव स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियालपणचे सायबणीचे दुखीचे पयलो मेस्ते सोम जेजू क्रिस्त जे समयाच्या मोळ्यांत मागणे कोत्ताना रोगत तुमेलो आमच्या पातकां पासून. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय हांव स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा स्तरे मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवाराम कायम कोणाच्या उज्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गार पोती करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मेस्तेर पिलाताच्या राजआग्नान स्वाम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी साबार चेरबोन ताचेर मारले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो ग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडोंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलोले सोर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज येसू. भाग्यवान देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारण कांयपणाच्या उच्यांतली सगळे आत्म्या स्वर्गार करून सोड आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घालो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा अस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर
आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तरे मोदे तू सदव आनी सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तरे मोदे तू सदव आनी सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायसा वस्तरे मोदे तू सदव आनी सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजो जेजू बोगोस आमकां आनी आराम कायम कोणाच्या उजांतली सगळे आत्म्या स्वर्गार गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त चडलो कालवा दोंगरार घेवन आपल्या कांदात तो बारादी कुरेस. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारण्या पिडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भगवान देवाचे माये आमा पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगोस आमकां आनी आराम कायम कोणाच्या उजांतली सगळ्या आत्म्या स्वर्गार करून गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगांचो मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मोरेचे दिश्टी मुखार. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायसा वस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मारे देवचे माये आमा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायसा
उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझ्या तायसा उस्तरे मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगस आमकां आनी आमकां कोणाच्या उजांतली सगळ्यो आत्मे स्वर्गा अवतीक करून चड गरज आसलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तूच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलोव माता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून दोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कुवारी आनी मोगाल तुलो बांकवार माये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंते वचचे माये आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इंत्यासा आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडोंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सम्यात जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भागिवंत पावलो कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटींत. पवित्र सोबा जेजूची कूड घोडटा हें दाखोवन दितना
आखी पवित्र सोबा सोयंबानूच एकवटाची सोबा हें स्पश्ट करता। पवित्र सोबेची सुरवात एकचारान जाली आनी तिचे आसने आनी मिसांव ह्या संवसारांत ह्याच गुणाचेर आदारून फुडें वेता। ह्या एकचाराची प्रथम वांगडी म्हळ्यार आंकवार मारिया, कित्याक तिच्या एकचारान पयली पवित्र सोबान घडोवन आयली। ती वाडली आनी आयज पोळ्यान चलता। आपले बेटे वरवीं मारिया शुभ वर्तमानाची ओरबेवंत परगटणार जाली, तशी पवित्र सोबेच्या शुभ वर्तमानाच्या परगटणीच्या वावरांत ती उत्तेजन आनी उर्बा दिता। मारयेन बांदलेलो पवित्र सोबेंत एकचार शुभ वर्तमान परगटूंक उर्बा दिता। हो विशय आमच्या जिविताचो मास करून आख्खी पवित्र सोबा आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल एकचारान वाडटली आनी शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणार जावंक बापाचो आदार मागुया। प्रितीच्या भावांनी भयणीनो, आयचो नवेनाचो विशय आमकां आपोवणें दिता एकचाराचें जिवीत जिवपाक आनी ह्या संवसारांत शुभ वर्तमान परगट करपाक। खूब फावटी आमच्या फॅमिलींत आमी एकचाराचें जिवीत जिवपाक सुकल्या, आमच्या समुदायांत, आमच्या ह्या फिरगोस कुटुंबांत। त्या पासत देवाचें बोगसांनी आमी मागुया। हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्यात विचारूंक सांगता। मनांत चिंतून तोंडां विचारूंक वायट धरूंक आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासत भगेवो सदांच सांवकार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक। प्रार्थुयं थोडो वेळ वगोस रावून आमच्या गोडसां पासत मागोया। अजकेरीत भशेन आमी मागोया सेंट पॉल समुदाय अत्रेशी सायड, सेंट पीटर्स समुदाय, सेंट जुसेफास समुदाय, लिटल फ्लावर सेंट ट्रेसा समुदाय, ओल्ड पियस समुदाय ह्या समुदायाच्या भाव भयणी पासत कुटुंबा पासत आमी मागोया। सर्वेस्परा आमच्या बापाव, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आंवकार मारयेच्या विनवण्यान ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश भोगोवंक आमकां पावय। आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेत आनी रस वडसळयता ससनाच्या ससनाक। भाग्यवंत पावलून गालिसियाकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप। भावा भयणीनो, नेमलेलो काल बोडल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो। तो एके अस्तोरेक जल्मलो, सोमुर्ती काल जल्मलो
आनी सोमोर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सगलीं म्हणुया. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजे दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्या वाटो वळखतले. तूंच एकलो सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटले. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे जोडटी करताय. निती प्रमाणे कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. उद्गार. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या कालार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी वेगी वेगी वच जाल्ल्यार मारिया, जुसे आनी काणवेन दवरलो बाळक गवळेंक मेळ्ळे. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलें. ताचें सोद तांकां गोमान आयलें आनी गवळ्यांनी ताका सांगली ती खबर आयकून सगळीं ओजाप जालीं. आनी मारिया सगळ्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घालून सांबाळटली. आनी आपणाक सांगलेलें तशें सगळें आयकल्लें आनी पळयल्ल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत गवळी परत केली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावांनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं मुंबय शारांत घडलेलें एक इन्सिडेंट. प्रितीच्या भावांनी भयणीनो, त्या एका इगोर्जेंत 2 ग्रुप्स आसलेले आनी ते जावन आसल्यात तमिलियन्स आनी ईस्ट इंडियन्स. आनी ह्यो लोक क्रिस्तांव लोक इगोर्जेक येतालो, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतालो. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, तांकां दोनी ग्रुपांत एकामेका पडनातलें. जेन्ना याज्ञीक कितेंय डिसायड करता, एकामेका ते अपोज करताले.
एक ग्रूप वय म्हणल्यार दुसरो ग्रूप ना म्हणटाले आनी अशें कितेंच इम्प्रूवमेंट करपाक त्या इगोर्चेन जावंक ना आनी याज्ञीक बेजाराय जालो आनी प्रतीच्या बाबणीनो त्या इगोर्चेंत आनी त्या गांवांत एक कुरीस आसलोलो आनी त्या म्युनिसिपालिटीन अशें चिंतलोलें तो कुरीस काडपाक आनी हो विशय सगळ्या क्रिस्तांव भाव भयणीक तो मेळटा आनी ते एकठांय जातात आनी प्रोटेस्ट करता आनी तेन्ना ते दोनी पंगड वा ग्रुप्स सांगात येता आनी तो कुरीस तेच तांणी दवरूंक जाय म्हणून ते प्रोटेस्ट करतात आनी याज्ञीक खूब खुशालकाय जाता कित्याक हे दोनी ग्रूप एकठांय जाले म्हूण आनी त्या गव्हर्मेंटान इश्यू हाडटा तो कुरीस तेच दवरपाक आनी थोड्या दिसांनी परत्यान ते इगोर्चेक येतात आनी जेन्ना याज्ञीक डिसिजन घेता थंय एकठांय ना तांच्या जिवितांत एकसारपण ना आनी याज्ञीक बेजाराय जाता याज्ञीकान चिंतुलें हे इन्सिडेंट जाल्ल्या उपरांत हो लोक एकठांय जातलो म्हूण पूण जावंक ना आनी एक दीस तो याज्ञीक शर्मा वेळार अशें म्हणटा आज ह्या पवित्र सभेचो कुरीस मोडला इट हॅज ब्रोकन आनी सगळ्यांक अजाप जाता आनी म्हणटा फादर तो कुरीस केन्नाच मोडचो ना आमी तो मोडूंक सोडचो ना आनी तेन्ना तो याज्ञीक म्हणटा हांव त्या गांवचो कुरिसा विशीं उलयना पूण हांवें उलोवचो हो पवित्र सभेचो कुरीस तुमी एका देवाची भुरगीं तुमी त्या कुडसायल्या जेजूची भाव भयणा पूण आज तुमी एकठांय नात तो कुरीस आज मोडला तुमी एकसराचें जिवीत जियोंक सुकल्यांत आनी तेन्ना त्या लोकांक समजता तांची चूक वैभवतेच्या भावांनी भयणीनो आज आमचें जिवीत त्याच भाशेन जाला आमी पवित्रांत देवाची भुरगीं आमी एकामेका भाव भयणी पूण आज आमचें जिवीत पळयल्यार आमी एकसारपणांत जियोवपाक सुकल्याव आज आमच्या फॅमिलींत एकसारपण ना दादलो बायलेक मान दिना बायल दादल्याक मान दिना भुरगीं आवय बापायक मान दिना आनी अशें एकूच कुटुंबांत दुस्मानकायेचें जिवीत आमी जियेता आनी आमी एकामेका एकठांय एकसारपणाचें जिवीत जियोवपाक सुकल्याव आज आमच्या समुदायांत पळयल्यार एकसारपण ना जायते फावटी समुदायाचे वांगडे म्हणटात फादर आमचे मुखेली तेच डिसायड करतात आमकां केन्नाच कन्सल्ट करनात जें कितें जाय तें करतात आनी आमकां तांणी भायर दवरलां आनी अशें एक एकठांयपणाचें जिवीत जियोवपाक आमी सुकल्याव आज फिरगोजेंत जायती एसोसिएशन आसात पूण आज ती एसोसिएशन आमचें स्टेटस जालां आज आमीच ह्या PPC वांगडे जावपाक जाय आमीच विमेन सॉलिडारिटीचे जावपाक जाय आमीच रिजन ऑफ मेरी जावपाक जाय अशें जायते फावटी आमी आमचें व्हडपण दाखोवपाक आमी भितर येता आनी अशें एकठांय जियोवपाक आमी सुकताव धरपतीच्या बाबणीनो आयचो सेवा धर्म दर एकल्यांक आपोवणें दिता एकसारपणाचें जिवीत जियोवपाक आनी ह्या संवसारांत शुभ वर्तमान परगट करपाक आनी जेजूचें जिवीत पळयल्यार आमकां एक देख जावन आसा देव हो संवसार पळयता कित्याक ह्या संवसारांत एकठांय एकसारपण नातलोलें आनी आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटा आनी तो जेजू ह्या संवसारी एक ग्रेस्त मनीस जावन येवंक ना एका व्हडा फॅमिलींत जल्मोंक ना एका व्हडा घोराब्यांत जल्मोंक ना
तो एक गरीब जावन ह्या संवसार येता, एक गरीब आवय बापायक तो जल्माता, एका गोट्यांत तो जल्माता, कित्याक आमच्या परिस्थितींत एक जावपाक, आमच्या जातींत, आमच्या कातींत, आमच्या भासांत एक जावपाक, आनी अशें आमकां ताची भुरगीं करता. आनी ताचें मिसांव काम पळयल्या प्रितीच्या बाबणीनो, तो सगळ्यांक एकठांय करता, कुड्ड्यांक दिश्ट दिता, बेऱ्यांक आयकोशें करता, मोण्यांक उलेशें करता, कोड लागलेल्यांक नितळ करता, आनी फारिझेव सादुसेज ती वायट जिवीत जिवन आसलेले तांकां परिवर्तन जावपाक आपोवणें दिता, आनी अशें सगळ्यांक तो एकठांयता. आनी त्याच भाशेन तो आपणाच्या सिसांक वेचता, कित्याक एक एकसारपणाचें जिवीत जिवपाक, आनी शेवटाक तो कुर्सार मरण आख्या संवसाराच्या सोडवणे पासो तो आपणाचो जीव सॅक्रिफायस करता. तर प्रितीच्या बाबणीनो, जेसू आमकां एक देख जाला, आनी तोच जेसू आपणाच्या सिसांक देख दिली, आनी ते 12 सीस जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत आख्या संवसाराक वयतात आनी एकसारपणाचें शुभ वर्तमान परगट करतात. आनी त्याच भाशेन मारिया आमची माय जेन्ना जेसू मोरान पावलो, ती सिसांक एकठांय करून मागण्याच्या रुमांत बसून सिसां बराबर ती मागणें करताली, तांकां एकठांय करून ती मागणें करताली, कित्याक तिका खबर आसलेलें जेसू जे कोण दोग आनी तेग एकठांय जाता तांचे फुडें तो येता म्हूण. तर प्रितीच्या बाबणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां कितें करपाक आपणें दिता. आज आमच्या जिवितांत एकसारपणा संक कितें गरजेचें. पयले सुवातेर प्रितीच्या बाबणीनो, आमचे मागण्याचें जिवीत. आमच्या जिवितांत मागणें ना तर एकसारपण ना. जेसू जुवांच्या शुभ वर्तमानांत चॅप्टर 17 तो एकसारपणा खातीर मागणें करता. देवा तांणी एकठांय जावपाक जाय, तांकां एक कर म्हणून तो देवा लागीं मागणें करता. आज आमच्या फॅमिलींत, आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगोस कुटुंबांत एकसारपण ना, कित्याक मागणें पयस जाला, भावार्थाचें जिवीत उणें जाला. प्रितीच्या बाबळीनो, आदीं पळयल्यार आमची पुर्वज, आमची शापाय शामाय मागणें करताले आनी तांचें एकसारपण व्हड आसलोलें, गोट आसलोलें. पूण आज हें एकसारपण उणें जालां. प्रितीच्या बाबणीनो, आदीं 7 वरां जाताना इगोर्जेच्यो गांड्यो वाजतल्यो आनी आमच्या गोराब्यांत मागणें कामेज जातलें. पूण आज 7 वरार इगोर्जेन गांड्यो वाजतात, पूण आमच्या गोराब्यांत मागणें ना. व्हॉट्सॲप, ट्विटर आनी रियालिटी शोज ते आमकां इम्पॉर्टंट जालां. आदीं आयतारा जेन्ना आमच्यो कोपेलां पयस आसलेल्यो, आमची शापाय शामाय सोलोवन येताली, इगोर्जेंत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेताली. पूण आज देवान आमकां सगळें फावो केलां, पूण आमकां मिसाचें बलिदान नाका. आमकां आमचें बिजनेस इम्पॉर्टंट जालां, भुरग्यांक तांकां कोचिंग क्लासीस इम्पॉर्टंट जाल्या, दोतोर नाका. आनी अशें आमकां देव पयस जाला. आनी त्याच भाशेन आमी एकसारपणाचें जिवीत जिवपाक सुकल्याव. तर प्रितीच्या बाबणीनो, मागण्याचें आमकां गोड्स आसा. मागणें करया एक फॅमिली कशें बराबर बसून, आनी तेन्ना जें कितें आमच्या फॅमिलींत वायट आसा तें पयस जातलें. समुदायांत एकामेकाक आमी मेळोन मागणें करपाक जाय आनी अशें आमचो एकसारपण वाडोवंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर प्रितीच्या बाबणीनो, आमी समजूंक जाय आमी एका देवाची भुरगीं म्हणून. जेन्ना आमकां पवित्रस्थान मेळ्ळां, आमी देवाची भुरगीं. आमच्या जिवितांत जात ना, भास ना, कात ना, पूण आमी एकच आनी पवित्र सभा आमकां शिकयता आमी देवाची भुरगीं म्हणून. एक दीस जेन्ना हांव ब्रादर आसलेलो, हांव पादविगरा बराबर
घर भेट करपाक वयतालो आनी जेन्ना एक घर आमी भेट केली याज्ञिकान त्या फॅमिलीच्या भयणीक विचारलें त्या दीस तुमच्या कुटुंबांत एक लोक नासलोलें तुज्या भावाच्या चेडवाक लोक नासलोलें तूं कित्याक येवंक नाय आनी तेन्ना ती बायल म्हणूंक लागली फादर म्हज्या भावान आमंत्रण दिल्लें पूण आमी गरीब ताणी ग्रेस्त जावन आसा ती भायल्या गांवांत परदेशांत वावर करून आसात ती ग्रेस्त पूण आमी गरीब आनी जेन्ना म्हजो भाव आमंत्रण करपाक आयलो तेन्ना म्हणूंक लागलो तुमी लग्नाक येवपाक जाय पूण कंडिशन घातलें आमकां 5,000 दिले आनी म्हणालें तुमी बरें न्हेसोन घालून येवपाक जाय ना तर तुमी लग्नाक येनाकात आमकां इन्सल्ट करनाकात आमचे स्टेटस तुमी उणें करनाकात फादर त्या पासत आमी वचोंक ना वय प्रितीच्या बाबणीनो आज आमी डिस्टिंक्शन करता अंतर करता आमचे स्टेटस पळोवन आमची जात पळोवन आमची भास पळोवन प्रितीच्या बाबणीनो क्रिस्त म्हणजे हांव जावन आसा क्रिस्त आमी क्रिस्ताची भुरगीं आमच्या जिवितांत डिस्टिंक्शन ना आमच्या जिवितांत डिफरन्सस ना आमी सगळीं एका देवाची भुरगीं जावन आसा आनी हे आमी समजून घेवपाक जाय आनी तिसरें जावन आसा प्रितीच्या भाव-भयणीनो आमी ह्या संवसारांत शुभ वर्तमान परगट करपाक जाय फकत मागणें केल्यार पावना जायते फावटी हांव मिसाच्या बलिदानाक येता हांव रोजार करता पूण म्हजें जिवीत कोसळें जालां घरा वयता हांव दुस्मानकायेंची येता म्हज्या बायलेक हांव मान दिना म्हज्या दादल्याक हांव मान दिना भुरग्यांक बरी देख दिना शेजारा बराबर हांव झगडटा हे हांव शुभ वर्तमान परगट करना जें कितें हांव मागणें करता जें कितें हांव रोजार करता तें हांवें परगट करपाक जाय आज मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या मिसाचें बलिदान जावन आसा मोगाचें बोगसाणेचें एक साक्रामेंत पूण आज हांव तोच साक्रामेंत घेवन घरा वचून हांव एकामेकांक मोग दिता गाय शेजारां बराबर हांव बोगसाणेचें जिवीत जियेता गाय आनी अशें जेजूचें शुभ वर्तमान हांव परगट करता गाय तर पितेच्या बाबणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत खेरीत भाशेन आमी मागोया आमच्या जिवितांत एकसारपण आमी सांबाळुया आनी जेजूचें शुभ वर्तमान परगटुया आमेन. सगळीं उबे रावया. देव जावन आसा आमचो बापूय आनी तोच देव आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडटा आनी मनशा कुळांतूय संवाद करून आमकां एकवटाचें जिवीत फावो करता त्याच देवाचेर आमचो भावार्थ दवरून आमची दर एक मागणी ताका उबारुया. शुभ खबर परगट्टात ताची पावलां कितली सोबीत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताकाळ आसलोले पोरजेक आपले जिविताचे देखींतल्यान शुभ वर्तमान परगटूंक ते उत्तेजन दिवंक बापा लागीं मागुया. आपापल्या फायद्याचे कितें ते पळोवन नाकात पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटले ते पळयात. राजकारणीक म्हळ्यार वावुरतल्या सगळ्या आमच्या देशाच्या तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पुर्जे मोदें एकवट निर्माण करतले सोयेक वापरूंक आनी सगळे तरेचे दुस्पट पयसावंक तांकां बरें मन मागुया. भावार्थी सगळीं एकवटांत
जियेतालीं आनी तांचे सगळे भागा आसले. फिरगुजींत जातोल्या सगळ्या कार्यावळी वरवीं आमचे मोदें एकचार घडून येवंक पयले क्रिस्ती सभे भाशेन आमी माय मारयेच्या आसऱ्या खाळ एकामेकाक भागा घेवन आमी वावरूंक शिकोवंक बापा लागीं मागुया. शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडविकायेचें कारण न्हय. ते देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. ते हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोता. आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी शुभ वर्तमान पोरगोटपाचें कार्य एक कायदो कसो आमी स्विकारूंक आमच्या काळजांत उर्बा वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्गींच्या बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं आयकून घे आनी आमी दोरेकली देवाची भुरगीं म्हणून समजून घेवन एकठांय एकसारपणाचें जिवीत जियोवपाक आनी ह्या संवसारांत आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुका गोवाय दिवपाक आमकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. बेडोळे वेळार गीत घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामन मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतेन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कुरपेच्या आदारान आमची तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावन निर्मे म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सम्या जेजूचे नांवें. सर्वेस्पूत तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळयांनी सर्वताय आमी तुका दिन वसोंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अवकार मारेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून
पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशी देवदूत आणि सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूद आनी रगत. आपलेच कुशेन कुश्ट मोरान सोसूंक वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सोंसणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good, por go to you. Sunya Jesu amigo na kaba, amike kachi tepieta, kitles noti, tu hoi bohage so, amik tuche बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाव, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाव आनी सगळ्या याज्ञिका वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुणा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मारी देवाचे माय सांगाती, भगवान सुसेती सपोती, भगवान धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवाल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापाव, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंद्राची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यांत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें पिडेंतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचें सुख आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. नवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. नवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. नवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सभागी. तुझ्या कासूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. घेऊया D40 पेज नंबर 69. D40. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. कणवळ्या बापा भाग्यवंत अवंकार मारयेक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भोगतेपणी साखरी करूंक आमकां करपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसनियात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. मीस जाल्ल्या उपरांत कॅन्टीन आसतलें. देव बरें करूं. शेवटा गीत घेऊया. T26 पेज नंबर 215. T26.